आगोंदा काराशिरमळ हांगा दुर्दैवी घडणूक घडली। 1.5 म्हयन्याच्या भुरग्याक न्हिदिल्ले कडेन मरण आयले। पुजारी घराब्यान काणकोण पुलिसांक दिल्ल्या म्हायती प्रमाण बिरेस्तारा राती आवयन भुरग्याक दूध दिवन न्हिदयलो। सकाळी कांयच हालचाल ना ती पळोवन भुरग्याक उठोवपाचो यत्न केलो। उपरांत ताका काणकोण सरकारी हॉस्पिटलांत व्हरून दोतोराक दाखयलो। दोतोरान मृत घोशीत केलो। काणकोण पुलिसांनी पंचनामो करून फुडल्या तपासणे खातीर भुरग्याची कूड मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या। स्वास घेवपाक त्रास जाल्ल्यान भुरग्याक मरण आयला आसूं येता असो अदमास पुलिसांनी व्यक्त केला। आगोंदा काराशिरमळार काल राती एक दुखद घडणूक घडली। 1.5 म्हयन्याच्या भुरग्याक न्हिदले कडेन मरण आयलें। रातच्या वेळार आवयन ताका दूद दिवन न्हिदयल्लो, पूण जेन्ना सकाळीं उठल्या उपरांत भुरग्याची हालचाल ना तें पळोवन आवयन ताका उठोवपाचो यत्न केलो, पूण जेन्ना उठना तेन्ना पुजारी घराब्यान ताका काणकोण हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी दोतोरान तपासणी केल्या उपरांत त्या भुरग्याक मरण आयलां अशें घोशीत केलें। आनी जेन्ना काणकोण पुलिसांक ही म्हायती मेळ्ळे उपरांत तांच्यांनी येवन घटना थळार पंचनामो केलो आनी उपरांत ह्या फुडल्या तपासा खातीर ही जी कूड आसा ती मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडलेली आसा। आनी तशेंच पुलिसांनी अदमास लायला की त्या भुरग्याक श्वास घेवपाक त्रास जाल्ल्यान मरण आयलां आसूं येता असो तांच्यांनी अदमास लायलेलो आसा। आतां जो फुडलो अपडेट आसा तो आमी तुमकां मुखार दितले। गोमंतक TV खातीर उशा जरावकर।